जीवाने आमचे समर्पिता स्तुति तुका सम्यान जिसु वंदन तुका सम्यान जिसु महिमा तुका सम्यान जिसु वर्णिता तुका सम्यान जिसु हर्षिता तुका सम्यान जिसु हालेलुया 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 Bo pavitra sacramentando zarascha म्हज्या मोगळा जेसू हांव तुका आराधन करता हांव तुजी स्तुती करता
साश्टांगी पडून तुका नमस्कार करता. म्हजें सगळें जिवीत हांव तुका भेटोवन दिता जेसू. कित्याक तुवें म्हळाय म्हजे शिवाय तुमी कितेंच करूंक शकनात. म्हजे शिवाय तुमी कितेंच करूंक शकनात. एक फांटो दाखवाली ते रावल्या करीत कितेंच करूंक शकना, फळ दिवंक शकना. तशें तुमी म्हजें तें एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकचे नात. म्हजे शिवाय तुमी कितेंच करूंक शकचे नात. वय जेसू, तुजे शिवाय आमच्या जिवितांत कितेंच बरेंपण घडना. तुजे शिवाय आमच्या जिवितांत तुवें आशिल्लें आत्मीक फळ दिवंक आमी शकना. पूण तुजें सांगता आमी सर्व संगती करूंक शकतल्या. कित्याक तुवेंच म्हळाय देवाक असाध्य म्हणल्यार कितेंच ना. देवाक सर्व संगती साध्य. सा पावलो फिलिपिकरांक बरयल्या पत्रांत म्हाका बोळ दितल्या देवा थंय सर्व संगती हांव करूंक शकता. म्हाका सकत दितल्या देवा थंय सर्व संगती हांव करूंक शकता. वय जेसू, म्हाका ती सकत तुजे तान वाळटा. म्हाका बरी भलायकी तुजे तान वाळटा. म्हाका शांती समाधान सगळें तुजे तान मेळटा. जेसू, म्हज्या ह्या संवसारी जिवितांत सर्व बरेंपण तुजे तान मात्र मेळटा. जेसू, किर्तन 90 आनी 5 वाक्य 1 किर्तनकार म्हणटा येया सर्वेस्पराक उल्हासान गावया. आमच्या तारणाच्या कडपाक वाकानुया. स्तुती गितां सवें ताचे समोर या. गितां गायन आनी ताका वाकानुया. कित्याक सर्वेस्पर वर्तो देव. फुडें देवाचे उतार म्हणटा किर्तनकार म्हणटा येया मान बागोवया, सरपटुया. आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा मुखार दिंबी मारुया. कित्याक तो आमचो देव. आमी ताच्या सरोवाची परसा, ताच्या हातान चलयलेल्यो शेळयो. वय मोगाच्या भावा आनी भयणी, देव जावन आमचो रचणार आनी आमी ताची परसा. आमचो समी जावन आसा गोवळी, बरो गोवळी आनी आमी ताचे शेळयो. तो जावन आसा मिस्त्री आनी आमी ताचे शीस, ताची भुरगीं. तो जावन आसा आमचो मोगाळा बापय. आमचे सगळें जिवीत ताका आमी समर्पण दिवया. मोगाळा जेसू, वो थोडो वेळ तुका आराधन करूंक, तुजे बेसांवान सोडूंक आमकां तुवें आपोवन हाडल्या खातीर आमी तुका दिनवासता. ह्या घडये पासत, ह्या दिसा पासत, फाटल्या दिसांनी तुवें केल्ल्या सर बरेपणा पासत सम्या जेसू हांव तुका अर्गां दिता. हांगासर आसली सगळीं आमी तुका अर्गां दिता. एक न्हय एक रितीन तुवें आमकां आपोवन गूण केलाय. तुज्या बेसांवांनी तुवें आमकां भरलाय. तुजो दैवीक सांगात तुवें आमकां दिलाय. सदांच तूंच आमकां राखताय, सांबाळटाय. आमचे हात धरून तूं आमकां चलोवन व्हरताय. सताच्या नितीच्या प्रामाणीकपणाच्या वाटेन तूं आमकां चलोवन व्हरताय. शांतीच्या वाटेन, समाधानाच्या वाटेन तूं समकोंक तूं आदार दिताय. कित्याक तुवें म्हळाय हांव तुमकां समाधान दिता, हांव तुमकां शांती दिता, हांव तुमकां विशेव दिता. खरो विशेव, खरी शांती, खरें समाधान संवसारांतान मेळना, तें तुजे तान मेळटा. तुवें म्हळाय संवसार तुमकां असलें समाधान दिवंक शकना, बगार हांव दितां तुमकां समाधान. आनी असलें समाधान हो संतोश कोणूच खाण व्हरूंक शकचे नात. वय मोगाळा जेसू, तुजे तान मेळटा खरो संतोश, तुजे तान मेळटा खरी दादोसकाय, तुजे तें मेळटा खरें समाधान, तुजे तान मेळटा आमच्या मोतीक सवकसाय, आमकां मेळटा खरी भलायकी, तुजे तान मेळटा आमच्या सर्व समस्यांक परिहार, तुजे तान मेळटा आमच्या सर बंदपासाक सुटका. वय मोगाळा जेसू, हांगासर आराधन करता आसतना खरें समाधान, खरी शांती, खरी सुटका, खरो संतोष कुटुंबांत एकवट सगळें तूं फावो करता जेसू. आमच्या सगळ्या कुटुंबाक, आमच्या भावा भयणीक, गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावा भयणीक तुज्या पांयान तळें भेटोवन दिता जेसू. सर आमी उबे रावया. किर्तन 90 आनी 96.
किर्तनकार म्हणटा सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, सगळ्या संवसारार सर्वेस्पराक गितां गाया, सर्वेस्पराक गितां गाया, ताच्या नांवाची स्तुती करा. सर्वेस्पर वरतो सर्व स्तुती आनी मान ताका फावो. वय मोगाळ भावा बेनिनो, सर्व स्तुती आनी मान आमच्या देवाक मात्र फावो, कित्याक सगळें ताणें रचलां आनी सगळें रचल्ल्यान आमकांय ताणें जिवीत दिलां. तर आमच्या जिवितांत बरेंपण केल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिवया. साबार उपकार ताणें आमकां केल्यात, साबार बरेंपण ताणें आमकां केलां, आमच्या जिवितांत केलां. आमच्या मेटांनी म्हणलें बरी ताणें आमकां राखला, सांबाळला. हर एक घडये ताणें आमकां ताचो सांगात दिला, ताच्या बेसावांनी भरला, समाधान दिलां. ह्या संवसारांत आमकां जे कितें आमी जोडलां जाल्यार ते क्षणीक सुखा खातीर, पूण जेजूचो मोग तो अपरिमीत. ताचें तान मेळचें समाधान तें कोणूच खावन व्हरूंक शकना. आमकां समाधानाची व्यक्त्या केल्ल्या खातीर, बरेपणान भरलेल्या खातीर, सर्व अजापां असर आमच्या जिवितांत केल्ल्या खातीर ताणें आमकां जिवीत दिलां. तेंची एक व्हड अजाप. आनी आमकां दिसपडटें तिशी येता आसतना तो राखता, सांबाळटा, अवघडांतले तो सांबाळटा, बरी भलायकी दिता, ही व्हड अजाप. आमच्या जिवितांत बरेपण केल्ल्या देवाक आमी स्तुती करया, ताका वाखाणुया. सर्व आमी सोम्याक नावाडया, संतोसाची गितां गावुया, वर्ती ताची कृत्यांनी आड्या, उपकार आमी ताचो बावुडया. सर्व आमी सोम्याक नावाडया, संतोसाची गितां गावुया, वर्ती ताची कृत्यांनी आड्या, उपकार आमी ताचो बावुडया. लोकांनो ताळयो पेटून रचनाराक नावाड्या, लोकांनो ताळयो पेटून रचनाराक नावाड्या. एक जावन आमी दुनियान देवा जय जयकार करूया. कित्याक देव तो बरो, रचनार करो, किर्तन ताका गावया. कित्याक देव तो बरो, रचनार करो, किर्तन ताका गावया. कित्याक देव तो बरो, पोसनार करो, ताचे ते आमी उदास्या. सोम्याक नावाडया, संतोसाची गितां गावुया, वर्ती ताची कृत्यांनी आड्या, उपकार आमी ताचो बावुडया. नव्या ताळ्यांक मेळो ताका नावाड्या. नव्या गितां ताळये मेळो रचनाराक नावाड्या. मधुर संगीतां किन्नरी वाजून स्तुती ताची करया. मधुर संगीतान किन्नरी वाजून स्तुती ताची करया. कित्याक देव तो बरो, रचनार करो, स्तुती ताची नावाड्या. कित्याक देव तो बरो, रचनार करो, किर्तन ताका गावया. कित्याक देव तो बरो, पोसनार करो, ताचे ते आमी उल्हास्या. कित्याक देव
संतोषाची गीता गाऊया वरती ताची कृत्यानी आल्या भक्तांना मी कसो पावल्या सर्व आम्ही सोम्यात वाड्या संतोषाची गीता गाऊया वरती ताची कृत्यानी आल्या भक्तांना मी कसो पावल्या Alleluia, 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 alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. हर गात समियान Jesus तुझ्या समियान Jesus तुझ्या संगतपणा तू आमकां बरें तुझ्या स्पिरिटान आमकां बरें तुझे सत्तेन तू आमकां बरें आमकां घटाय दी आमकां सावकासाय दी आमकां शांती दी आमकां समाधान दी जेसू तुझ्या मोगान तू आमकां सांबाळ जेसू सदांच तुझ्या संगतान जियोंक आमकां फावो कर जेसू समियान जेसू तू आमच्या संगत राव आमच्या कुटुंबांत राव हांव पयन करतना तू राव म्हज्या कामांतय तू राव जेसू हर एका घडये म्हज्या संगत रावून तुझ्या दैवीक स्पर्शान तू आमकां बरें तुझ्या सत्तेन तू आमकां बरें भलायकेन तू आमकां बरें जेसू कुटुंबांत एकवट दी शांती दी समाधान दी तुझ्या बेसावांनी बरें आमच्या पिडेस्त भाव भयणीक जेसू तू आमकां आपण गुण कर जेसू तुजे थंय आसली ती दैवीक सकत गुण करची सकत हर एक आमच्या भावा भयणी थंय वळशे कर जेसू हर एक आमच्या भावा भयणी थंय वळशे कर तांकां संपूर्ण रितीन सुटका दी जेसू सर मनपासान ते सुटय जेसू तुझ्या पवित्र आत्म्याची सक्तेन भरून आमकां पवित्र कर तुझ्या सक्तेन भर नितळ कर निर्मळ कर आमकां तुझ्या कृपेन भर हर गां तुका समियान जेसू अगडाप तुका समियान जेसू स्तुती तुका समियान जेसू वंदन तुका समियान जेसू उतार आमी आयकुया एक फावटी जेजू वरे विंगड मागणे करनासतना शिस्ताचे संगत आसले आनी ताणें तांकां सवाल केलें लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा शिसांनी जाप दिली थोडे तूं स्नान दत्तर जुआंव म्हणटात हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात आनी हेर पुर्विल्ल्या प्रवद्यां मदलो एकलो जिवान जाला म्हणटात जेजून तांचे लागीं विचारलें पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात पेद्रोन जाप दिली तूं देवाचो क्रिस्त देवाचे उतर हे क्रिस्तांतय मोगाच्या भावा भयणीनो मोठ्यान भोवस मोठ्यान देवाच्या उतराचो नियाळ आमी करया जेजू दोन सवालां विचारता खंयची सवालां पयलें सवाल लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा आनी दुसरें सवाल पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा आनी दुसरें सवाल तुमी कोण म्हूण म्हणटात
ह्या दोन सवालांक तापावत आसा. लोक म्हजे विशयांत तांकां कितें कळीत आसा, कितले जाणां जाल्यात. जेजून त्या शिसांकान येवन असर्यां केल्लीं, जायते सर्गीच्या राजा विशयांत ताणें समजयल्लें, देवाच्या राजा विशयांत ताणें थंयसर तांकां बरी खबर दिल्ली, जायत्या बेसांवांनी बरयल्लें, सबार विधवेन ताणें गूण केल्लें, पिडेस्तांक गूण केल्लें, कुरड्यांक दोळे दिल्ले, दिश्ट दिल्ली, सगळें केल्लें. आनी आतां जेजू शिसां लागीं विचारता, लोक कोण म्हूण म्हणटात, म्हज्या विशयांत तांकां कितें कळीत आसा. हांगासर तापावत इतलोच, एक जेजू विशांत जाणा जावचें आनी जेजूक जाणा जावचें, दोन. लोक हांव कोण म्हणून म्हणटा आसतना जेजू विशांत तांकां कितें जाणा आसात. थोडे फावटी एकल्यान सांगिल्लें आयकोन तो तसो वो असो म्हणून आमी सांगून तशें ताच्या विशयांत समजून घेवचें. ताच्या विशयांत ताका समजोवचें न्ही, आनी एकल्याच्या विशयांत, आमच्या विशयांत लोक कितें म्हणटा, या कितें म्हणटा, तो कितें म्हणटा, ती कितें म्हणटा, तो कितें म्हणटा म्हणून एकल्या विशयांत समजून घेवचें या ताकाच समजोवचें, तातूंत तापावत आसा. नोईंग अबावट द पर्सन आनी नोईंग द पर्सन. एकल्या विशयांत ताचे विशयांत जाणा जावचें आनी त्या व्यक्तीक जाणा जावचें तापावत आसा. तशेंच जेजू विशयांत जाणा जावचें वेगळें आनी जेजूक जाणा जावचें वेगळें. देखून जेजून पयलें सारे लोक हांव कोण म्हणटात, जेजू विशयांत तांकां कितें कळीत आसा. आज जेजू तेंचो सवाल आमकां विचारीत जाल्यार आमची जापी कितें जावन आसतल्यो. पवित्र पुस्तक वाचल्या उपरांत पवित्र पुस्तक आमकां जेजू विशयांत सांगतात. ह्या दुसरे पुस्तकां आसात, संत भक्ताची पुस्तकां आसात, ह्या दुसरे आमकां आत्मीक वाडावळी कारण जावचे दुसरे पत्रां आसात, जावं कांय जेजू विशयांत आमकां सांगतात आनी जेजूची वळख त्या मुखार आमकां मेळटा वय. पूण हांगासर चडीत अध्ययन करचें गरज आसा. तें खाली आमी जानवायन जोडचें, अध्ययन करून आमी जोडचें वय. पूण जेजून विचारलें सवालाचो उद्देश, जेजू विशयांत कितें जेजू कळीत नासलें म्हणून जेजू कळीत आसलें, पूण जेजून विचारल्याचो उद्देश जेजूक खंयच्या रितीन तांणी स्विकार केला गे म्हणून. हांवें सांगलें जेजू विशयांत समजोवचें या जेजूकूच अनुभव करचें, या जेजू विशयांत जाणा जावचें, या जेजूकूच जाणा जावचें तातूंत तापावत आसा. देखून जेजूकूच आमी जाणा जायचें जाल्यार आमचे मदलो तो वैयक्तीक बांद तो घट जायचे, ताका वैयक्तीक रितीन ताका समजोवंक जाय. सोम्याक आमी धनी म्हूण मानून घेता, तो म्हजो सोडवणदार म्हूण आमी वळखून घेता, वैयक्तीक जाप. आनी पेद्रून तसली जाप ताका दिवंक ताका साध्य जालें. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. वैयक्तीक जाप. कोण तो कितें सांगता तें गरजेचें न्ही. बगार आमी वैयक्तीक रितीन जेजूक अनुभव करचें तें भोव गरजेचें. जेजू म्हाका आनी तुका कितें जावन आसा त्या सवालाक जाप सोदून काडचें तें भोव गरजेचें. देखून तें सोदून काडचें जाल्यार ताच्या सांगातपणान आमी जियेत जाय, ताचो मोग आमी करीत जाय. आनी जेजू आमचो मोग करता तें खरें, पूण ताच्या मोगांत आमी जियेत जाय. जेजू देव ह्या घडये म्हाका कितें सांगूंक अपेक्षिता. आनी म्हज्या जिवितांत सुख संतोश आसता आसतना, कश्ट अणभव येता आसतना, पिडा शिडा येता आसतना जेजू म्हाका कितें जावन आसा, तो दैवीक वैज, तो म्हजो सोडवणदार, तो म्हजो मेस्त्री, तो म्हजो गुरू. म्हज्या जिविताच्या हर एका घडये म्हाका सांगात दिवचो, म्हजे जिणेत सांगाती म्हणून जर तर आमी वळखूंक शकता तर आमी वैयक्तीक रितीन ताका अनुभव करता. आनी आज जेजू तेंचो सवाल त्या शिसांक विचारले सवाल आमकां विचारता. तो कितें सांगता वो कितें सांगता तें गरजेचें न्ही, पूण आमी वैयक्तीक रितीन ती जाप आमी सोदून काडूंक जाय. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हांगासर जेजूक आमी अनुभव करूंक आयल्या, ताचो सांगात आमी भोगूंक आयल्या, ताचे तान बरेंपण आमी जोडूंक आयल्या. आमकां बरें केल्ल्या देवाक, आमकां फाटल्या दिसांनी राखून व्हेल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिवंक आयल्या, स्तुती करूंक आयल्या. कित्याक ताका जाय फकत स्तुती. आमी मोग करच्या पयलें चडीत देवान आमचो मोग केला.
देव निरंतरी आमचो मोग करता. आमी तसो मोग करनातल्यार तो आमचो निरंतरी मोग करता, निरंतरी मोग करता. तो आमकां सदांच विश्वासी आसा. आमी जायते फावटी हांव विश्वासी आसा, पूण देव सदांच आमकां विश्वासी आसा. तशें म्हणटा आसतना आमी अविश्वासपणान जियेत जाय न्ही, सदांच आमी ताच्या सांगातपणांत आमी जियेत जाय, ताच्या मोगांत आमी जियेत जाय, ताचे विश्वासी संदेशान आमी जियेत जाय. एक हिंड जावन, एक शेळयो जावन ताच्या हाताखाल आमी जियेत जाय. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या सोम्याचो सांगात दिसपडते अनुभव करया. जेजू म्हाका आनी तुका कितें जाय जाय तें आमी दिसपडते आमच्या ध्यानान मागण्यांत तें सोदून काडया. आराधना करता आसतना, पवित्र पुस्तक वाचता आसतना जेजूक विशयान मात्र न्ही, जेजूकूच आमी चड आनी चड अनुभव करया. ताचो मोग आमी नियाळया. सगळीं आमी दिमी घालया, सगळीं आमी दिमी घालया. ह्या घडये आमी ताका अनुभव करूंक आयल्या, ताचो मोग सागोंक आमी आयल्या. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादी गॉड. किर्तनगार म्हणटा, साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गॉड. त्याच सोम्याचो मोग साकलेलो पेद्रो म्हणटा, सोम्या कोणा सशी वचो आमी, पूण तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. सोम्या कोणा सशी वचो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. तुजे लागीं आसात उतरां जीव दिवची. तुजे थंय आसात ती उतरां आमकां भलायकी दिवची. तुजे थंय आसात उतरां आमच्या एकसुरपणांत सांगात दिवची. आमच्या निरासपणांत आमकां नवो बरवसो उदेसो करची. सोम्याच्या पांयां आमी आसा. आमचे सगळे जिवे ताच्या पांयां आमी भेटून दिवया. आमचे सर गरजो, आमच्या भावा भयणीच्यो गरजो, जेकोन आमच्या लागीं मागोवंक विचारला, जेकोन आमच्या मागण्याची गरज आसा, ह्या घडये आस्पत्रेंत आसल्या, अंतरुणार आसल्या, कुटुंबान आसल्या प्रायवंत पिडेस्त भाव भयणीची आमी उगडास कडेन तांचे पासत आमी मागया. आस्पत्रे आसल्या म्हज्या भावाची प्रत्येक उगडास कड्या ह्या घडये थंयसर तो चिकित्सा घेवन आसा. जेजूची गुण करची सकत ताचे थंय वाळोवन दी. आनी तशेंच आमच्या आई कुटुंबांनी गांवांत तशें परगांवांत आमची कुटुंबाची सांदे विविध रितीन कश्ट आतां जावंक पुरो, नाना रितीच्यो समस्या आसा जावंक पुरो, खंत बेजाराय तांकां दोस्तार जावंक पुरो, कुडीन कांय उणेंपण भोगता जावंक पुरो, शिराची पिडा आसूंक जावंक पुरो, मोतीची अस्कत कांय आसूंक जावंक पुरो. कांय थोडे बटी टेन्शन जाता, कांय थोडे बटी तकलीफ उरले बरें जाता, कांय थोडे बटी जिवांत कितें उणेंपण तांकां भोगता, थोडे बटी कांय सोलोवंक कश्टांचें जाता, हात पांय वळटात, सोलोवंक वळटा, सुटसुटीत जावन जीव कश्टांचें जाता. कांय केल्ल्यान तृप्ती ना, दोसकाय ना, समाधान ना, संतोष ना. हे सगळें जेजूच्या पांयां आमी भेटून दिवया. आमच्या जिवितांत कितें घडटा तें सगळें जेजू कळीत आसा. आमी मागच्या आदींच तांकां कळीत आसा. देखून जेजू म्हणटा, तुमी मागच्या आदींच तुमकां कितें सगळें कळीत आसा तें सगळें म्हजो बाप तुमकां दितलो. पयलें सदां तुमी देवाचें राज आनी ताची खुशी. आमची सर प्रार्थना, आमचे सर भाव भयणीच्यो गरजो सोम्याच्या पांयां भेटयत आसतना ताचें बेसांव घेवच्याक आमी आयती जावया गावन गीत येद्या आवडा सक्रामेंता. Hallelujah.
उल्लासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्या असेता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासामी प्रार्थूया हे देवा येसुम्या जेजू क्रिस्त या विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणे सफळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मेस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेन रास करताय सासनाच्या सासना येचूर तर पडणार वासल्यारी कांटे कुंठे कितले मेळ्यारी तिस्काड सोना सोम्या तुझे वैरी वाट बापा थंय वर्ण पावची तुम सोम्या परवसो तुम सोम्या भद्रासो रक्षक दैदिवसो जियेसुजा जैदिवसो Jesusa, sei Deus.